MOST MORTH डिपार्टमेंटा मार्फत नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या तर्फे जी कामां आमी पयलीं घेतिल्लीं ती आज कंप्लिशना आयल्या आनी माननीय मुख्यमंत्री बा प्रमोद सावंतान फाटल्या 2 वर्सांत जी नवी कामां घेतल्या ती इल्ल्याच टेंडरींग प्रोसेस आनी थोडी कंप्लिशनाकूय आयल्या। तातूंतलो एक आमचो अंडरपास एट आमचो बस स्टँड फोंडा लोकांक हांगा खूब त्रास जातालो, त्या खातीर हो अंडरपास जाय आशिल्लो। चिरपुटच्या लोकांची मागणी आशिल्ली, त्या नंतर आमच्या गांवच्या लोकांची मागणी आशिल्ली, कारण वयर चडल्या नंतर शांतादुर्गा कॉलनी कडेन आमकां एक्सटेंड करून झोन जातालो, त्या खातीर हें काम कंप्लिशनाचेर आसा। इनफॅक्ट सगळो बोगदो कंप्लीट जाला, काही कारणां लागून आमी इनॉग्रेट करूं शकना आनी ते म्हणजे हॉटमिक्साचें काम। येणाऱ्या 15 दिसान हॉटमिक्स प्लांट आमचे 30 तारीख पर्यंत चालू जातले। सादारण हॉटमिक्स प्लांट चालू जाले नंतर आनी पावस मातसो कमी जाले बरोबर जो स्ट्रेच आसा सादारण 1 किलोमिटराचो तो स्ट्रेचार आमी हॉटमिक्स करतले आनी माननीय मुख्यमंत्री आमचे PWD मिनिस्टर आनी स्वता हांव आनी ताचे बरोबर जिल्हा सरपंच पंच हांकां घेवन आमी तो इनॉग्रेट करून लोकार्पण समारंभ करतले। जो आमचो कदंबा बस स्टँड तेजेर आमचो जो अंडरपास करता आमची काळाची गरज आशिल्ली, कारण आमी जे टायमार आमचो सर PWD मिनिस्टर आशिल्लो त्या टायमार आमी पंचायतीक प्रपोजल दिलें। सराच्या मनान सरान आमकां त्या टायमार सांगलेलें आपल्या मनान एक आसा जे एक्सिडेंटल झोन तो आसा तो आमचो शांतादुर्गा हावजींग सोसायटी आसा थंय तो असो एक्सिडेंटल झोन जातालो। त्या खातीर सरान कितें म्हटलें की त्या टायमार आमकां अंडरपास आमी त्या भशेन काडुया। त्या टायमार ते प्रपोजल आयज ते पूर्ण जातले इतलें आसा। खरेंच हें आमकां जे गांवणे मडकय वयता त्या लोकांक तशेंच नागेशी बांदोड्या सगळे एरियेन ते चिरपुट्या त्या लोकांक जे वन तेंचे घरा वयचे पडटाले तेंचे घरा कडेन ते तो अंडरपास केल्ल्या कारणान खूब लागीं पडटा। एक्सिडेंट कमी जातले, एक्सिडेंट खूब कमी जातले, कारण जो वयलो हायवे आसा 15 अंडर काम केलं ते तो हायवे आसा हायवे खूब डेंजरस जाल्ले, कारण ज्यो बसी बस स्टँडार वचपाक आशिल्ल्यो ते हायवे वयल्यानूच टर्न मारून वयताले, ते खातीर आनी चड एक्सिडेंटल तेंचो प्रॉब्लेम जातालो। फोंडा हांगसरल्या KTC बस स्टँडा कडेन जो नवीन अंडरपास बांदला तो बेगीनूच आतां ओपन जावपाचो आसा। सद्याक अंडरपासाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा, फक्त हॉटमिक्स करपाचें काम बाकी आसा। आतांच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी सांगलेले प्रमाणे फुडले कांय दीस भितर हांगा हॉटमिक्स जातले आनी तेजे नंतर हो रस्तो ओपन जातलो। ताका लागून हे अंडरपासाक लागून मोठ्या प्रमाणात जे एक्सिडेंट हांगा जाताले ते थांबतले। लोकांची मागणी आशिल्ली जे चिरपुटे गांव आसा बांदोडा पंचायत एरियेचो तांकांय खूब प्रॉब्लेम जातालो, सो आतां हो अंडरपास जाल्ले कारणान चिरपुट्यान जे गाडयो यो वच करताल्यो तांकां खूब बऱ्या पडटलें। सो बेगिना बेगीन हो अंडरपास सुरू जातलो अशें आश्वासन आमचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर यांनी सांगलेलें आसा। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नीश च्यारी।